येवकार हांव जवाहर सुरवेगायच्यो हेडलायन्स. वाघ राखण वाठार म्हण 3 महिने भितर अधिसूचित करात म्हादय अभयारण्य. हायकोर्टाचो गोंय सरकाराक आदेश. गोवा फाउंडेशनान कोर्टात घातलेली याचिका. व्याघ्र प्रकल्पाचे निकष गोंय पूर्ण करिना म्हणटा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत. जाल्यार रान मंत्री विश्वजीत राणेची सर्वोच्च न्यायालयात वचपाची तयारी. गोंयांत अजूनय पळोवपाक मेळटात 9 विकास झोन. सांगे कावरे पिल्लाच्या काजू घोटो गांवाची तुटल्या उदरगती कडली नाळ. अंत्योदयाच्या काळात आदिवासी कडेन पुरायेन आड नदर. पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. सोमारा गोंयांत वतलो घसघशीत पावस. ह्या सप्तकांतय तितलेच नेटान घालून घेवपाची शक्यताय. 26 मेरेन फुडल्या 2 दिसां खातीर ऑरेंज अलर्ट. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. म्हादय अभयारण्य वाठार 3 महिन्यांत वाघ राखण वाठार म्हूण अधिसूचित करात. हायकोर्टान गोंय सरकाराक आदेश दिला. गोवा फाउंडेशनान त्या संदर्भात कोर्टात याचिका घातलेली. दुसरे वटेन व्याघ्र प्रकल्पाचे निकष गोंय पूर्ण करिना अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान म्हटलां. जाल्यार रान मंत्री विश्वजीत राणेन सर्वोच्च न्यायालयात वचपाची तयारी दाखयल्या. पळयात पुराय बातमी. म्हादयचो प्रश्न गोंयांत तापला. सेव्ह म्हादय सेव्ह गोवा सयत विरोधी पक्षांनी बरोच खवदळ घातलो. पर्यावरण मोगींनी म्हादय अभयारण्य वाघ संरक्षीत क्षेत्र म्हूण घोशीत करात म्हादयचो प्रश्न सुटावो जावपाक मजत जातली अशें म्हणत आपले परीन यत्न चलयले. गोवा फाउंडेशनान तर थेट हायकोर्टात गाराणें घातले. तांकां फळ मेळ्ळा. पर्यावरण आनी म्हादय मोगींच्या गोठात खोशयेचें ल्हार पातळ्ळां. High Court has just pronounced its verdict that the state is to notify Madey Wildlife Sanctuary and surrounding areas as a tiger reserve within 3 months from today. The High Court has also directed them to set up anti-poaching camps within 6 months from today, and has also directed that a tiger conservation plan be prepared by the state government and sent to the National Tiger Conservation Authority for approval within a fixed time frame. And the NTCA has been directed to give all possible assistance to ensure that the plans get approved and that the tiger reserve for the state of Goa becomes a reality very shortly. The entire directions, including settlement of forest rights, have all to be completed within the year. This is the order of the High Court on the Goa Foundation's petition for notifying a tiger reserve for Goa. 19th of January this year 2023, I was the only MLA and legislator who gave in return and demanded for tiger reserves to be demarcated. So I am very happy की हे जाल म्हूण ताबडतोब. आनी म्हाका दिसता हेच्या मुखार सुप्रीम कोर्टूय तेंच सांगतलो. जेन्ना सुप्रीम कोर्टा मुखार वयतले जे कोण वयतले तेन्ना सुप्रीम कोर्ट तेंच डिसिजन दितलो आनी हे 3 म्हयन्या भितर जावचें म्हूण म्हाका दिसता गोवा गव्हर्मेंटान आतां काम चालू केलां. आता ऐकुया सरकारी बाजू. सरकारी गोठात ताण पातळ्ळा. मुख्यमंत्री आणि स्वतः रान मंत्री म्हादय अभयारण्य वाघ प्रकल्प म्हण आरक्षित करपाच्या विरोधात आसात. ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगमान विरोधकाच्यो बारकायो सांगल्योच, पूण व्याघ्र प्रकल्पाचे निकष गोंय पूर्ण करिना अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचें म्हणणें. जाल्यार रान मंत्री विश्वजीत राणेन पर्यावरण म्हाकाय जाय म्हणत हायकोर्टाच्या आदेशाक सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिवपाची तयारी दाखयल्या. आयकात. Tiger Reserve, the High Court has today directed that the state government should issue a notification under Section 38B of the Wildlife Protection Act, declaring Madai and other surrounding areas to be a tiger reserve. So that will have a wide repercussions, and we will consider these directions. The judgment is not come to our hands now. Unless we study the judgment, we won't be able to comment. But factually, such a direction has been issued today. And we will have to only see now what next we can do. Our contention before the High Court was that there was no proper recommendation of the Tiger Conservation Authority. Unless that recommendation was resolved by the authority in its meeting, no such direction could be issued. So now we will have to see what findings the High Court has given on this issue.
Regarding the Tiger Reserve, NCST हाज्या सॉरी म्हाका वर्ड कदाचित याद जायना, बट अकॉर्डिंग टू दॅट अप्रुवल स्टेट जी आसा पळय न्ही क्रायटेरियात फिट जायना, म्हणून आमी आत्ताच्या घडीक टायगर रिजर्वा खातीर आमी अप्रुवलूच जायना तर आमी स्टेटीक दिवपाचो प्रश्न येवना. त्या पद्दतीन आमी हायकोर्टाकूय बी आमच्या एफिडेविटांतल्यान कळयल्लें आसा. बट स्टेटी कडेन आशिल्ल्यो 7 सेंच्युरीज, वायल्ड लायफ सेंच्युरी ज्यो 7 आसा ताज्या अनुसार सगळे नॉर्म्स टायगर रिजर्वान जे बाकीचे जे येता पळय न्ही ते स्टेट सातत्यान तेजो कंटिन्युअसली फॉलोअप घेता आणि वायल्ड लायफ 7 सेंच्युरी असल्या कारणान सगळी प्रिकॉशन्स टायगराच्या बाबतीत आणि वायल्ड एनिमल्सच्या बाबतीत जितकी प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय ती सगळी प्रिकॉशन्स ही सातत्यान वायल्ड लायफच्या बाबतीत आणि टायगरांच्या बाबतीत ही स्टेट घेता आणि हाज्या फुडेंय बी आम्ही घेतले. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचे कडेन माझी पूर्णपणे डिटेल चर्चा जाल्या आणि कितें आसा की राज्य म्हणून आमकां बी दिसता की पर्यावरण ह्यो सगळ्यो गोष्टी आमकां सांबाळपाक जाय. त्याच बरोबर आमी पळोवंक जाय की आयजची परिस्थिती कितें आसा गोंय राज्यांत आमी पूर्णपणे मानांनी आमी हायकोर्टाची जजमेंट आमी एक्सेप्ट करता अशें म्हणूं शकना, पण आमकां जे डिसिजन हायकोर्टान दिल्या रिस्पेक्टफुली वी हॅव टू एक्सेप्ट द डिसिजन दॅट इज बीन गिवन बाय द हायकोर्ट. बट सेम टायम आमी हो निर्णय जो दिला हेजे सगळे ऑप्शन्स एक्झामीन करपाक ऑलरेडी केंद्रा कडेन सगळे कडेन म्हाजी चर्चा चालू आसा. आमकां कशें पावलां आमकां फुडें घेवंक जाय. गोंय राज्यान आमचे कडेन जायते आमचे वायल्ड लायफ सेंच्युरीज आसा, सगळ्यो गोश्टी आहा, पर्यावरण हें सांबाळूंकूच जाय, राखूंक जाय, सगळें कळटा. पूण जे वायल्ड लायफ सेंच्युरी केल्ले त्या लोकांक आयज पर्यंत रिहेबिलिटेशन दिवपाक आमी शकले ना. आनी खंय म्हणून तुमी रिहेबिलिटेशन करतले? गांवचे गांव जर भितर उरलो आनी त्या मनशाचो की फुडाराक कितें जातलें, विकास म्हणटा तो हो थारतलो आनी विकास जर थारलो जाल्यार आमी कितें करपाचें? आनी म्हणूनच हे आयज हांव विश्वजीत राणे म्हणून उलयना, हांव आयज फॉरेस्ट मिनिस्टर म्हणून हांव उलयतां की वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर ऑल द ऑप्शन्स दॅट अवेलेबल विथ द स्टेट गव्हर्मेंट. आमी जो निर्णय घेतलेलो स्टेट वायल्ड लायफ बोर्डान आमी ते ठामपणे त्या भुमिके बरोबर आसा. आमी जे हायकोर्टान न्यायालयान आपल्या विजडमान ते आयज न्यायालयान निर्णय घेतलेलो आसा, हे निर्णय आमचे जे कितें ऑप्शन्स आहा हे फर्दर एक्सप्लोर करपाक आनी आमकां सुप्रीम कोर्टान आमी वचपाचें ऑलरेडी ठरयल्लें आसा. गोवा 365 खातीर विन्संट रोझारियो, जवाहर बर्वे आणि संगीता ओली. त्या गावात आदिवासी समाजाचे लोक रावतात. पंचायत आसा पूण उदरगतीची पंचायत जाल्या. गावाची उदरगती कडली नाळ तुटल्या. शाळा आसा पूण शाळेत वचपाक रस्तो ना. चिखल माड्डेत आनी व्हाळ हुपत ज्ञान साधना करची पडटा. एम्ब्युलन्स घरामेरेन पावना देखून वॉल्तेराचे स्ट्रेचर करून जखमी जाणट्यांक वखद विरसत करपाक व्हरचें पडटा. हे वर्णन खंयच्या हेर मागास राज्यांतले न्हू, गोंयचेच. सांगे कावरे पिल्लाच्या काजूघोटो गांवाची ही गाथा देविदास गांवकार सांगता. ऐकात. खातीर अन्न, वस्त्र आणि निवारा ह्यो 3 गजाल्यो सामक्यो गरजेच्यो आसता. पूण बदलत्या काळानुसार ह्या 3 गजाल्योक आनी 3 गजालींची भर पडल्या. ती म्हळ्यार रस्तो, लायट आनी उदक. पूण आयज गोंय सरकार आमचे उदरगतीच्या नांवान लाखांनी आनी कोट्यांनी पयशे मोडटा, पूण प्रॅक्टिकल जर पळयलें जाल्यार गांवचो अजिबात विकास जायना. खास करून जर पळयलें जाल्यार आदिवासीचो विकास करपा खातीर स्पेशल ट्रायबल फंड किंवा सब प्लॅन हाच्या अंतर्गत कोट्यांनी रुपया सरकाराक भरपा खातीर सामकें स्पेशल प्रोविजन आसता. पूण आदिवासीची जर परिस्थिती जर पळयली जाल्यार सामकी भयानकूच आसा. अशाच तरेची एक भयानक परिस्थिती आशिल्लो गांव म्हटल्यार केपें आनी सांगे हाच्या सीमे वयल्या दोंगराचेर आशिल्लो तो गांव म्हणजेच काजूघोटो हो गांव. शिक्षणाच्या मळार अग्रेसर असलेले आमचे राज्य गोंय. स्वतः मुख्यमंत्री शिक्षण खाते सांबाळटा. त्याच फुडारिल्ल्या गोंयांत भुरग्यांक शाळेत वयताना कसली कसली दिव्या करची पडटात आयकात यशवंताच्याच तोंडांतल्यान. तुमकां इस्कोला भुरगीं बीन खंय येता तुमगेली? इस्कोला मागीर कशी कितें येता? मागीर हिंगा हार बी येयले जाल्यार मागीर कशी कितें? आनी जाल्यार हांगा रावपाचें? तशें पळोवंक गेल्यार हांगाचे लोकप्रतिनिधी कित्याकच ना म्हणिनात. पंचायत आसूं वा आमदार मंत्री करुया न्हू हे तेंचे ठेवणीतले उतर. फाटलीं 50 वर्सां हेच चल्लां. करता न्हू. आयकात चिखलात पुराय जीण काडिल्ले यशवंत गांवकाराचे उतफरके. हे कितें रस्त्याचे कितें प्रॉब्लेम आनी खंय गांवां गेला हो रस्तो? पूण सद्या आतां ह्या रस्त्यान खंयचे गांवचे लोक वयता? सगळे वयता.
खंयच्या गांवचे ते नेत्रावळी पासून वयता हां नेत्रावळी सगळे कोण कोण वयता पल्ली वयता पूण मेन रस्तो हो आतां खंय गांवाक मेन रस्तो काजूगोटो काजूगटो खंयच्यान तो तिसकोण तो काजूगोटो म्हणल्यार 4 किलोमिटर आसता मागीर तो फुडें आसा देवळा कल्लो म्हणल्यार अंदाजे हांगासर वयता आसतना कितल्या फावटी उदक बिदक लागता उदक हें सद्या एक ही वळी सामकी लागता आनी त्या वयल्या वळ्यान पायप येयले आसा बारीक ह्या रस्ता आतां केन्ना सावन तुमी मागणी करता रस्तो जावचो म्हणून आतां आमकां मागणी केल्यार कितले वर्स जालें आतां म्हाका जाले 49 वर्सां तुमी रस्त्याक मागणी करीत आसा मागणी करीत आहा तेजे पयलींच्यान मागणी करता पूण जेन्ना आमदार मंत्री आसा तुमी मेळ्ळे ते कितें सांगता तें करता म्हणटा समज कोण बरो ना जाल्यार बी मागीर एम्बुलन्स बी कशी येवप एम्बुलन्स बीन घेतले एम्बुलन्स येना मागीर आमी घोड्यामान हाडपाचें हां हां पण आतां फाटीं आमी तशें पळय अशें सुटपा बायलां म्हळ्यार हाती दायर बसून हाडला हे पळय ह्या चडावार सुटले अशें हें करून हाडला इतल्या लोकांक तशें करून घोड्यामान हितून वंतेरां घालून हाडला ह्यान फाटीं आतां तरी मोटरसायकली वयता पूण जाता ते हाडटा न्हू आतां मोटरसायकलीन ह्यान फाटीं ते लोकांक तशें करून हाडली पायपूय सोड साकोळ तरी जावं आयलो न्हू मनशां येवपाक पूण पंचायती बी सांगला कितें म्हणटा पंचायत बीन कितें म्हणटा पंचायती करया म्हणटा मेळचीं करता कोण करना तरी आमी कितल्या गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, जवाहर बर्वे आनी निखिल जल्मी. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. राज्यांत घोग्यांनी पावस पडटा. अदीमदीं तो रुद्रावतार दाखयता. सोमारा फोंड्या कपिलेश्वरी वाठारांत नाल्लाचें झाड लायटीच्या खांब्यार पडलें. बरें म्हणून बरें, कोणाक दुखापत जाली ना. आडपय दुर्भाटांतलो शॉक लोक अजून विसरले नात. फाटल्या कितलेशाच दिसा सावन पावसाचे तांडव चालूच आसा. राज्यात साबार कडेन झाडां हुमटून गाड्यांचेर तशेंच घरांचेर पडली. कपिलेश्वरी वाठारांत नाल्लाचें झाड लायटीच्या खांब्यार उमटून पडले. धादोसकायेची गजाल म्हळ्यार कोणाक दुखापत जावंक ना. पळयात. माड खंय पडलो आनी कितें जालें? सकाळीं पडलो तो 7 सुमार, म्हळ्यार तेच्या पयलीं पडलो. हांवें 7 सुमार पळयलो ताका कितें मातशें फायरींग कितें आनी हेंच्यांनी मातसो तो माड काडचो. कंप्लेन केला? कंप्लेंट केलें हांवें. आनी कितें म्हणटा ग? हां कपलेश्वरी म्हणटा. कितें माड कित्याचेर पडलो आतां? वायरीचेर पडलेलो आसा. वायर केन्ना पडूं वायर पडूं शकता? गाडी येता न्ही? आनी सामकें आनीक सकयल देंवलो न्ही तो. तांकां हांवें सांगलां, लायटी डिपार्टमेंटाकूय सांगलां, प्लस फायर ब्रिगेडीकूय सांगलां. कळ्ळें? ते येवन पळोवन गेल्या. कळ्ळें? मातशें बेगीन येयल्या पुरो. रोड दुर्बाट वयता न्ही? हय दुर्बाट रोड. कवळ्यान दुर्बाट वयता. लोक गाडी येता खूब. हय आरादारी चालू आसता ह्या जाका. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आनी शिवानी सांगेलकार. मुरगांवची 300 वर्सां पोरणी व्हायस रिगल पॅलेस वादांत सापडल्या. मुरगांव बंदर प्राधिकरणान दायज किल्ल्याची जमिनीचेर अतिक्रमण करतना भोंवडेकारांक प्रवेश न्हयकारला, थळाव्यांचें म्हणणें. इतलेंच न्हू तर 1705 बांदलेल्या किल्ल्याची अवतिका जाल्या. पुरातत्व मंत्री सुभाष फळदेसाय आणि मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकरान वादाचे फाटभुंयेर ह्या किल्ल्याक भेट दिली. पळयात हिरू महालीचो रिपोर्ट. मुनमुगांव फोर्ट जायतीं वर्सां जालीं. हांगासले लोकल्स आहात, तशेंच जे हांगासले शिवप्रेमी आहात, हे हो फोर्ट आहा हो खंय तरी रिस्टोरेशना खातीर मागतात, पूण रिस्टोरेशन आजून मेरेन जाल्लो ना. ह्याच खातीर आयज सुभाष फळदेसाय जे आर्कोलॉजिकल मिनिस्टर आहा हे आयज हांगा भेट दिली आनी तेंच्यानी पळयलें की ह्या जी आर्कोलॉजिकल सायड आहा ही खंय तरी मेंटेन करपाक जाय. दुसरें म्हणटात ही जी सायड आहा ही खंय तरी एमपीटीची हांगा एरियेन गेट घातलेले आसा, तशेंच लोकल्सांक हांगा भितर येवपाक दिना. आनी त्याच्या खातीर हेचें जे डेवलपमेंट जावपाक जाय, हेचें जे रिस्टोरेशन जावपाक जाय, हेतून खंय तरी आडखळ येता. हांगा जे स्टाफ आहात तांकां खंय तरी त्रास जावपाक लागला आसा. हांगा तांकां शेड ना, तशेंच बाकीची जी रिक्वायरमेंट टॉयलेट, बाकीची सोय, लायट ही खंय तरी जावपाची गरज आसा. आनी दुसरें म्हणटा ही जी आर्कोलॉजिकल सायट जी आहा ही एमपीटीच्या एरियेन आसा अशें म्हणटात. तेन्ना ते लोकलांक आडयतात. आनी तशीच थोडी जो पार्ट आहा
जो फोर्टाचो तो MPTच्या पोर्ट एरियेन थंयसरूय त्या गेटी भितर घातलेलो आसा. त्याच्या खातीर ह्यो जी सायड आहा ही डेवलप जावंक ना. पळोवपाक गेल्यार येदो व्हडलो पोर्ट आहा आनी ह्या फोर्टाच्या फुडल्यान जी सी दिसता दर्यो दिसता तो एक बरोतलो बरो व्यू आहा आनी ती खंय तरी मेंटेन जायत जाल्यार हांगा ट्युरिजम आनी ट्युरिस्ट पॉयंट जावपाक शकता आनी हांगा जे क्रूज येता क्रूज टर्मिनल येता तेतून इंटरनॅशनली ट्युरिस्ट हांगा येवपाक शकतात. गोवा स्टोरी हिरू महाले वास्कोच्यान. Some of the documents I will see from on which date this encroachment has taken place and MPT has taken over part of this, and the access is denied, I think, for the locals. Yes, sir. Being an ancient fort, and this is a treasure, and this has to be conserved, this has to be protected, this has to be preserved. But the same thing has not happened because it comes under the MPT. I do not know how that has gone in the custody of MPT. Maka khabar na. Do you have any idea how they came here and the government of Goa Fort आमच्या अंडर. Fort amcha under asa, but where do you have access here? Through their area. The MPT has constructed a huge gate on this. I think it is also, MPT is a part of central government, and it is our responsibility to see that there is no breach in security as far as MPT. MPT is also again that has to be maintained. But at the same time, we, the archaeology department, should not ignore this is the property of archaeology, wherein people should have access. It has to be maintained, it has to be beautified, and it has to be preserved. This treasure we cannot give it to MPT and make it to loose, because what I have seen this structure, it is an old structure and it is in a very bad shape, and some of the places we could see the seepage. It should not happen. आमकां दिसता की आमी the government of Goa, I will talk to the Honorable Chief Minister what best can be seen without hampering the activities of the port. But port should not claim that it is their property and we should not have access. So we will find out the balanced way wherein the archaeology department, the people of Goa, people of Marbungoa have to some extent the access without breaching the security of the MPT. हांगा सीएमान सुद्धा एश्युरन्स दिल्ले की आपूण हो फोर्ट मेंटेन करतलो आनी हो ट्युरिस्ट स्पॉट करतलो. म्हटल्यार हांगा तसलें कांयच जावपाक जावंक ना. हांगा कितें प्रॉब्लेम जाला खबर आहा, हो फोर्ट आहा न्हू हो आर्कोलॉजी अंडर येता आनी ही एरिया सुद्दां आहा न्हू ही आर्कोलॉजी अंडर येता. म्हटल्यार MPT कितें क्लेम करता ही एरिया आपली. ते समज तेंची एरिया म्हणटा न्हू तेंच्यांनी आपलें डॉक्युमेंटेशन दाखोवपाचें, तेंच्यांनी स्पेसिफाय करपाचें बाबा तुजी एरिया खंयची. आमी RTI थ्रू मागली तेंच्या कडेन की तुजी एरिया दाखय, खंयची तुजी एरिया न्हू आमकां कळपाक बरें न्हू. तशें आमचें गोवा गव्हर्मेंट डेव्हलप करूंक शकता. म्हटल्यार जेन्ना आमी RTI मागले न्हू MPT कडेन कांयच डॉक्युमेंट ना. आजून पर्यंत तेंच्यांनी आमकां रिप्लाय दिवंक ना की बाबा तुजी एरिया खंयची. ते दामोदर दिवकर आहा न्हू तिणें RTI मागलेलें. आतां आमी अपिलाक वयतले ते सेकंडरी. सो तेच्या लागून ही हिस्ट्री आसतना म्हाका दिसता खंय तरी प्रोटेक्टेड जावंक जाय आनी हेजो जो इतिहास आसा पळय तो आमच्या आख्खे गोंयच्या तशेंच फुडल्या जनरेशनाक लागून दवरपाची गरज आसा. तेच्या लागून हेजें म्हाका दिसता खंय तरी हेजी नोंद जातली आनी जशें आमच्या मंत्र्यान सांगलेलें आसा गरज पडलेली आमी CMाकूय घेवन हांगा येवन ते दाखयतले कित्याक हो रिस्टोर करपाची गरज आसा. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, सृष्टी आतानीकार आनी संगीता ओली. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. MB युनायटेड स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब ऑफ मुरिदा कुंकळेची ऑल गोवा नॉन रँकिंग टेबल टेनिस सर्त जाली. दक्षिण गोंय टेबल टेनिस कावन्सिल आणि टेबल टेनिस फाउंडेशन फातोड्डा हांचे जोडपालवान ती घडोवन हाडली. ही टेबल टेनिस सर्त आयतारा फातोड्डेच्या SAG इंडोर स्टेडियमात जाली. अंडर 11, 13 and 15 अशे चले आनी चलयांच्या गटात ही सर्त बरीच रंगली. जैतिवंताक सर्टिफिकेटी आणि ट्रॉफी भेटयल्यो. भुरग्यांनी व्हडा संख्येन हातून वांटो घेतलो. पळयात. I would like to congratulate MB United Sports and Cultural Club, the President, the Secretary, my good friend Oscar, and all the committee members for having organized this tournament. I think if table tennis is to develop in Goa, it should be going to all the villages, and it was a great initiative taken by MB United Sports and Cultural. I hope this becomes a yearly affair, and you are graduating to organize all the major ranking tournament in due course of time.
table tennis, if it has to improve, it has to go to all corners of Panjim. At the moment, it's concentrated in the main cities of Panjim, Nalgaon, Mapsa. It's a beautiful game. Sadly, there is no money involved like cricket or football. It is supposed to be one of the most popular games in the world. In fact, the ITTF, the International Table Tennis Federation, has got 226 members, member countries in the world. So it's a very popular game. Come from all over the world, and the parents for making this tournament a great success. Without your participation, it would have never been such a big success. Thank you, all the parents and all the participants. And last and not the least, I thank my president and all the club members who have come here and stayed full day. And because of you, this tournament was a great success. And like Chris has said, this tournament will be an annual event. And from next year, every year it will be in Polish. Regarding city game, I don't know. It is not city game. Cityला खेळला पण भितरले जशें हें म्हणटा तशें भितर सगळें टॅलंट आहा पूण दॅट टॅलंट डज नॉट कम आउट तांकां सिटीत येवपाक जायना तशें एक्सपेन्सीव येवपाक जाय वचपाक जाय कोचिंगाची घेवन आसता एक्सपेन्सीव घेवन सगळें पावना सो म्हणजे कशें आतां ते टोर्नामेंट हांगा गेला फर्स्ट इयर इट्स ओके नेक्स्ट इयर इट शूड बी इन कुंबोली वॉट एवर हेल्प यू वॉन्ट academy and table tennis association will give table and the software we can provide them only hall and space like that each taluka tournament level. गोवा 365 खातीर संदीप तोयेकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. सोमारा गोंयांत घोग्यांनी पावस वतलो. ह्या सप्तकांतय तो घालून घेवपाची शक्यताय आसा. IMDन सांगला 26 मेरेन फुडल्या 2 दिसां खातीर ऑरेंज अलर्ट जारी केला. ह्या काळात हवामान खात्यान राज्यात घसघशीत पावस पडटलो अशें सांगलां. तेका वादळी वाऱ्याचो सांगातय मेळटलो. या सप्तकात वादळी हवामानाक लागून आनीक भुंयकाप आनी झाडां पडपाची शक्यताय आसा. फाटल्या सप्तकात जायत्यो घडणुको आमी पळयल्यात. प्रवाशांनी जतनाय घेवपाचो सल्लो IMDन दिला. सोमारात चडावत तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस आसतले. आयतारच्या तापमाना परस सुमार 2 अंश उणे आशिल्ले. मंगळारा IMDन चडांत चड आनी उण्यांत उणें तापमान अनुक्रमान 28 आनी 24 डिग्री सेल्सियस उरतले. 25 आनी 26 तारखेक ऑरेंज अलर्ट. या काळात व्हड पावस आनी खर वारो गळपाची शक्यताय. चडांत चड आनी उण्यांत उणें तापमान मंगळारा 28 आनी 24 डिग्री. दर्यादेगेर रावतल्यांक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक निज गोंयकारांचो आवाज गोवा 365 मोग आसचो.